हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करता। हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा। आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळ्या क्षेत्रांत बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात आनी एक बरोबर आमी खुबशीं कामां आमी बरोबर करपाक शकतात। आनी बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला तो आमी पळयला। सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव इंडिपेंडंट MLA कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी जेन्ना हांवें बीजेपीक सपोर्ट केलो आनी सपोर्ट केलो म्हणटकूच म्हाका आमचे जे BJP सांगता ते आमचे उमेदवार दिले सावथ गोवा जे उमेदवार दिले आसा आमचे पल्लवी टेंपो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो पार्टीन रिक्वेस्ट केलो आनी मॅडमीनी रिक्वेस्ट केलो म्हाका सपोर्ट करलो म्हणून आमी डिस्कस करून आमी ऑलरेडी आमी सपोर्ट ताका दिवपाचो ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा। आनीक सांगपाचें म्हणजे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना हांवें BJPक सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका जे आमचे CM सराकडच्यान आमकां भरपूर म्हाका हेल्प मेळ्ळो आसा, जावं डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका जायतो ताचो हेल्प मेळ्ळो आसा। आनी कामां जाल्या मुद्दम हांव सांगूंक शकता 15 वर्सां पयलीं आनी आतां हांव 2 वर्सां जालीं जेन्ना हांव जाणा सगळ्यांक आमकां जॉब दिवपाक शकना, दिवपाक सगळ्यांक दिवपाक शकना तरी आसतना 15 वर्सां पयलीं आनी आतां 2 वर्सां कंपेर केलें जाल्यार म्हाका 15 वर्सां 2 वर्सां भितर आमकां भरपूर आमचे भुरग्यांक आमी युथांक जॉब दिल्ले आसा आनी इतलो म्हाका सपोर्ट मेळटा गव्हर्मेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचो जाल्यार हांवें कित्याक सपोर्ट करचो न्हू। लागून हांवें आमचे सगळे मेळून आमच्या ज्या लोकांच्या आदारान जे आमच्या वोटाच्या आदारान आयज आमी सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता आमचे आनी पयलींच फावट हांगा सावथ गोवा जे महिला जी कॅन्डिडेट आसा आनी म्हाका दिसता आनी सगळीं म्हाका हांव पळयतालो महिला म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळीं भायर सरलेलीं आसा सावथ गोवा आनी जेरूल म्हाका दिसता मायाचे 7 तारखेर जे आमचे मॅडम पल्लवी आतां निवडून हाडटली आनी म्हाका दिसता पार्लमेंटान धाडटली। सावथ गोवा इलेक्शनाच्या निमतान हांगा येयले सकाळी प्रायज अध्यक्षान आमकां फोन केलो आमचे कावन्सिलर चडशे करून ह्या भागात थोडीशी जबाबदारी घेवची अशी येयलो। एक तर आमी खुर्सा कडेन वचून आशिर्वाद घेतलो आनी आतां मिटिंगेक गेले। मिटिंगाक आमचो हांगा तुमी लोकल MLA अंतनी वाजे आसलो ते कार्यकर्ते आहा आनी हांगा सगळे बरे वागपी कार्यकर्ते सगळे सगळ्यांचो उत्साह पयले अशेंच दिसता की भारतीय जनता पार्टी सावथ गोवान ह्या फावटी 100% जिखतली। हेचें मेन कारण पयले फावट ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी महिलांक फुडें हाडली अशें केन्ना इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स गोवाच्या महिलांक एक चान्स दिला। त्या निमित्तान लोक आनी चडशे करून आमचे महिला आमचे वाटेन रावतले भारतीय जनता पार्टीन रावतले आनी जे हे इलेक्शन बारीक MLA किंवा ZPचे किंवा कावन्सिल इलेक्शन न्हय हे देशाचें इलेक्शन हे लक्षांत दवरून लोक भारतीय जनता पार्टीवर रावतले। आनी पळयतात आयज आमी हो 15वा मतदारसंघ येतात दक्षिण गोंयांत सांजचो आमी 16 आनी फाल्यां 17 हे आतां हो 16वो आमी 20 मतदारसंघ फाल्यां पर्यंत सोंपतले। एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा। आज आमी आमचो अपक्ष आमदार एंथनी वाझ कुट्टाळी तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी तेवढेच तेंच्यांनी आज ऑफिशियली आपलो पूर्ण सपोर्ट पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा। म्हणून आज तांच्यांनी हांगा आपल्या ऑफिसाच्या हॉला भितर मिटींग ऑर्गनायज केली आनी तांचे सगळे सरपंच पंच ZP हे सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तांच्यांनी पाठिंबो दिवपाक थारायल्लें आसा आनी सगळे जाण पूर्णपणे 2014 आमकां हांगा लीड मेळिल्ली 2019 एक 60 मतां आमकां कमी पडिल्ली। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या मतदारसंघा भितर ह्या आमचे सगळे कार्यकर्ते प्लस अपक्ष आमदार एंथनी वाझ हांची ताकद हे सगळे मिळून आमकां बऱ्या तरेचें लीड ह्या मतदारसंघात मेळटलें। पल्लवी श्रीनिवास टेंपो कुट्टाळे मतदारसंघान आयिल्ले आमी चड आभारी आमचे इंडिपेंडंट MLA एंथनी वाझ जो आमकां सपोर्ट करता। इतली प्रचंड मिटींग केली, खुर्साक गेले, मंगेश देवळान गेले, हांगा आयले आनी हो जो उत्साह महिलांच्या मदीं सगळ्यांत मदीं पयल्या जो आमचे दोतोर प्रमोद सावंत सांगता, सदानंद तानावडे सांगता 60,000च्या वयर लीड घेवन सावथ गोवान आमी ऐतिहासीक विजय करतले। कित्याक करचे ना कारण करतले कित्याक कारण की नरेंद्र मोदीजीचे जे काम
देशभर जाल्ले आसा. येदो व्हडलो ब्रीज हांगासर जो येता आमी पळयता 26,000 कोटीच्या वयर केंद्रांतल्यान आमकां गोंया खातीर मेळ्ळा. ब्रीज जावं हॉस्पिटल जावं सगळी उदरगत आज डबल इंजीन सरकारान केल्ली आसा. आता म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेटाचो वो फर्स्ट राउंड आसा. फर्स्ट राउंडा भितर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड एक्सेप्ट फॉर वी हॅव कवर्ड ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज एंड देर इज ट्रिमेंडस सपोर्ट एंड फ्रॉम द पीपल अक्रॉस एंड सो रायट फ्रॉम फोंडा टू सांगें टू काणकोण आनी सालसेत सगळ्या कडेन आमी पळयलां की आमकां बरो सपोर्ट मेळटा सगळ्या लोकांचो आनी लोकांक आमचो कॅन्डिडेट जिखिल्लो जाय. आयले आसा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिसता कितें सांगूं सोदता. आतां तुमी जावन सांगला ट्रेमेंडियस बरो हें आसा म्हणून आतां पळोवपाक गेल्यार BJP पार्टीचो इतलो वारो जाल्लो आसा आनी आतां तुमी सगळे लोकांक पळयल्यार तुमकां कळटलें. म्हाका दिसता चडान चड लीड घेवन आमचे कॅन्डिडेट आनी हांगा सावथ गोवा जिखतले ते जिखतलेच. आमचे कुट्टाळे सुद्दां मॅक्झिमम हांगा लीड तिका मेळटली. आतां तुमी हें वातावरण जें पळयलां न्हू तेजेर तुमकां कळटलें काँग्रेसी सारकेली हालत ताका आजून एक कॅन्डिडेट सुद्दां मेळना. पूण आमचो कॅन्डिडेट घालून ऑलरेडी म्हाका दोन दिसांनी आमचो एक दौरो हांगा अर्दो जातलो.